नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. लोकसभेन आयज IAS मिशनाच्या यशा विशीं चर्चा जाली. डॉ. जितेंद्र सिंग विज्ञान आनी प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री हांणी सुधांशु शुक्ला हांच्या कार्याची तुस्त केली. आदींच्या सरकाराच्या मदीं इच्छाशक्तीची कमी आसली, पूण आतां विकसीत भारताची यात्रा अशीच चालू आसतली. मजगतीं विरोधी फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार लोकसभेन बोवाळ घातलो. हुए बहुत पीड़ा महसूस हो रही है कि कैसे वक्त में जबकि मुल्क में जश्न का माहौल है, जब हर देशवासी गर्वान्वित महसूस कर रहा है, जब देश अंतरिक्ष की उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, तो विपक्ष हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए अंतरिक्ष से जुड़े विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को बधाई देने में भी असफल है और उसके लिए तैयार नहीं. भारतीय जनता पक्षाच्या फुडारपणाखाला NDAन तामिळनाडूचे CP राधाकृष्णन हांची उपराष्ट्रपदाचे उमेदवार म्हणून निवड केल्या. राधाकृष्णन हे सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून पदभार सांबाळटा. भाजपा फुडारी JP नड्डा हांणी तांच्या नावाची घोषणा केली. दिल्लीन जाल्ल्या भाजपा संसदीय मंडळाच्या बसके उपरांत राधाकृष्णन हांच्या नावाची घोषणा जाली. हे बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, घरमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी हेर भाजपा फुडारी हजर आशिल्ले. तांच्या नावाची घोषणा जाल्या उपरांत CP राधाकृष्णन हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. इतले मजगतीं भाजपाच्या OBC मोर्चाचे अध्यक्ष K. लक्ष्मण हांणी दूरदर्शनाकडे उलयतना NDAचे उमेदवार CP राधाकृष्णन हांकां समर्थन दिवपाचें आव्हान विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक केलें. नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई, दक्षिण से एक पिछड़ा वर्ग समाज का और सार्वजनिक जीवन में कई पद संभाले और गवर्नर के नाते भी, चाहे झारखंड हो, तेलंगाना हो, पुदुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाते और महाराष्ट्र का आज राज्यपाल जो है, ये अच्छी शख्सियत है. मैं स्वागत करता हूं. आज राजनीति के ऊपर हटकर सभी दलों को आज समर्थन करना चाहिए. हम भी चाहते हैं कि पूरे विपक्ष आज उनका समर्थन करके और निर्विरोध हमारे उपराष्ट्रपति बनाए. गोंयांतल्या पोरण्या कोंकणी मराठी सिनेमांची जतनाय गोंय मनरिजवण संस्थे वतीन जातली आनी हाचेर सिने निर्मात्यांक एकूय पयसो खर्च करचो पडचो ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंय चित्रपट महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यान उलयतना सांगलें. सिनेमा तयार करपा खातीर 10 लाख ते 50 लाखां मेरेन अनुदान मेळटलें आनी सिनेमा खातीर आर्थीक मदत दिवपाची येवजण परत सुरू जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. फिल्म रिस्टोरेशनचो आता वेळ येयल्लो आसा. आमी पळयता की कोंकणी मुवीज ज्यो 1961 किंवा ताच्या पयलीं सुरू जाल्यो, आतां जर आमी पळयतले आसत जाल्यार एकदां त्यो फिल्म पळोवपाक मेळना. बट रिस्टोरेशनचें काम हें करप ही काळाची गरज आसा. आनी कालांतरान आमी पळयता की पयलीं काडिल्लीं फिल्मां जी इन फ्युचर आमच्या भावी पिढीक पळोवपा खातीर इन फ्युचर मेळची ना. म्हणून एट दीस म्हणजे जेन्ना आमी 75 इयर्स सेलिब्रेट करता, फुडलीं जेन्ना 100 वर्सां सेलिब्रेट करतले, तेन्ना पयले फिल्म सुद्दां पळोवपाची संद जी आसा ही रिस्टोरेशन केल्या उपरांतूच पळोवपाक मेळटलें. हांव म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिता की म्हणजे कसलोच ताण फिल्म मेकराचेर किंवा फिल्म प्रोड्युसराचेर पडनासतना ताचें फिल्म रिस्टोरेशन करपाची पुराय खात्री हे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हे घेतले, जेणे करून अशा पद्दतींतली आमची गोंयची फिल्मां जी आसात मराठी आनी कोंकणी ही दोनूय फिल्मां रिस्टोर जावपाची गरज आसा. कारण बऱ्या मेहनतीन आमचे प्रोड्युसर्स, डायरेक्टर्स हांच्यांनी फिल्म तयार केल्ली आसा आनी ती जर आमकां फुडें पळोवपाची जाली आसत जाल्यार ताच्या खातीर ही व्हड संद आसा. कोंकणी फिल्म, कोंकणी मुवीज तयार करपा खातीर वॉट एवर सपोर्ट इन फ्युचर जो एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी गोंय सरकार हांच्या कडल्यान जाय तो फुडेंय बी सगळ्या जाणांक मेळटलो.
या वेळार मुखेलमंत्र्या सयत फामाद अभिनेत्री वर्षा उसगांवकार, मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष डिलायला लोबो, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक, माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बांदेकार, दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे आणि हेर मानेस हजर आशिल्ले। या महोत्सवान 19 चित्रपटांचे प्रदर्शन जाले, तशेंच सिनेमा विशीं मास्टर क्लास आणि कार्यशाळा जाल्यो। या समारोप सुवाळ्यान नामनेची अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर हिका जीवन गौरव पुरस्कार भेटयलो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नावेली ग्रामपंचायत वाठारांत मटेरियल रिकव्हरी फेसिलिटी शेडीचे उक्तावण तशेंच नव्यान बांदून काडिल्ल्या थळाव्या पंचायत सभाघराचे उक्तावण केलें। ह्या वेळार थळावे सरपंच रोहिदास कानसेकार, उपसरपंच कल्पना गावस आणि हेर पंचायत वांगडी हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपापल्या वाठारांत स्वच्छते विशीं जागृताय घडोवन हाडपाची जापसालदारकी ग्रामपंचायतीची जावन आसा आनी सरकार ताका फावो ती मदत करतले अशें आश्वासन दिलें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हाच्या अंतर्गत आम्ही फक्त MRF शेड बांधपाक पैसे दिवंक ना, तांकां जे बेलिंग मशीन जाय, तांकां तो सेडर जाय, म्हणजे इन फ्युचर गांवांतलो सगळो कचरो थंयसर एकठो जातलो, तेजे पॅकिंग जातलें आनी पॅकिंग जाल्या उपरांत हांगासरूच तो जो आहा तो व्हरतले। स्वच्छ गांव दवरप ही पंचायतीची जबाबदारी आसा आनी ती पंचायतीची जबाबदारी आनी गांवच्या लोकांची जबाबदारी आसा। आतां गांव निवळ दवरप ही आमची कंबायन जबाबदारी आसा, ती तेय सगळ्या जाणांनी करचें। बाकीची रेस्ट ऑल कामां सगळी सजून वाचल्या सुरळीत आमी GI फंडांतल्यान करीत आसा। थळावे सरपंच रोहिदास कानसेकार हांणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला गोंयच्या उदरगते खातीरची चडांत चड कामां चालीक लागल्यात अशें सांगलें। पयलीं मेळनासले, फक्त ते ST हेंकाच रिजो आसले, पण दुसऱ्यांक फुडाकार घेवन EWS हे केले आनी तेच्या अंतर्गत आतां बाकीचे जे जनरल आसात कॅटेगरी आसात सगळ्यांक तेजे फायदो मेळून दिला। कित्याक फक्त ST लोक गरीब आसता अशें ना, जनरलान कितलेशेच लोक गरीब आसता, तांकां तो बेनिफीट मेळना जनरल म्हणल्या उपरांत। पण दोतोरांक ती समाजाची जाणून घेतली, समजून घेतली आनी तेजेर तोडगो काडून EWSच्या अंतर्गत तेजे सगळ्यांचे रिस्पेक्ट करून दिल्ले आसा। घरांत ते गाडर आसा तो लाभ मेळून दिल्लो आसा। त्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांचे वतीसून दोतोरांचे अभिनंदन आनी तेजे आभारय मानता। नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी मालीम जेटी वाठारांत 40 KLD सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प तशेंच शौचालय प्रकल्पाचे उक्तावण केलें। ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी साळगांवचे आमदार केदार नायक हजर आशिल्ले। उक्तावणा उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना गोंयांतल्या चडशा नुस्तेमारी जेटींचेर योग्य ती नितळसाणीची सुविधा मेळटली, तशेंच आडकून पडिल्ल्या जेटीचे कामूय पुराय जातले अशें आश्वासन नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी ह्या वेळार दिलें। टॉयलेट आणि सुलभ जेणे करून कामगारांक बरी सोय जावची, सॅनिटेशन बरें उरचें, तेच्या बरोबर कसलेच डिजीज ना जाता तांकां हेल्प जावपाची। आतां दिसान दीस स्टाफ वाडटा, दिसान दीस बिजनस वाडटा, त्या प्रमाणे तांकां निमाणें जाय। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।